शक्यता अशें ना तशें तुमकां समजून म्हणलें तुमी लढू नाका म्हणून शिरोडेच्यान अशें बीन कितें विचार आसा फुडें पावला हांव जिखल्यात जमा शिरोड्यात आतां ते खूब फुडें गेल्लो म्हणजे फाटी कडेन काडटलो विमान सुटलें की देवूळ म्हणटलो सकल आनी देव म्हणटलो हय तसो आसूं हांव दवरना तुमच्या आनी दवरना म्हाका मांद्रे मतदारसंघात तुमचं मातशें राव मनीस काम करता एमजी कोण आहे तो त्याला तिकीट दितले कारण आम्ही भाजपा बरोबर आसा आमची लढाई जी आसा ती ही जे उडयो मारता मधल्या मदी पळय आपल्या स्वार्था खातीर त्यांच्या विरुद्ध आसा ते आम्ही लढाई लढता आणि लोकांचो बरो प्रतिसाद ह्या लढाई खातीर आमकां गोंय दिल्लो आसा तुम्ही बीजेपीक हांगासर बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसता तो तुमी 2017 बीजेपीन आसून मागीर सरकार सोडना आमी 2017 आमची आघाडी आशिल्ली ना आनी आज आमची सरकारान कोणती आघाडी केल्या निवडणुकी पुरती आघाडी करूं ना आमी आजून निवडणूक प्रत्येक पक्षाक अधिकार आसा लडोवपाक आनी आमची लढाई जी आसा ही डिफॅक्शना अगेन्स्ट आसा हे भाजपाक पूर्ण खबर आहा आनी आमदार भाजपाचे डिझायन जावना काँग्रेसचे डिझायन जाल्या सरकार 22 जाणांचे वक्तव्य आहा आमी आयले 24 जातले नॉन आयले सरकाराक खंय धोको आहा कोणाक बरोबर ना आमी फक्त सरकार लोकांचो गैरसोय जावं नये म्हणून आघाडी सरकार स्थापन केला आमी आमी स्वतंत्र आसा 2017 जनरल इलेक्शना वेळार कोण खंय आशिल्ले ते खबर आहा तुका कोण काँग्रेसीन उभायचे आनी कोण राष्ट्र फुटले आनी पक्ष काडलो हे तुका खबर आहा तेन्नाचे स्वाभिमानाच्यो गोष्टी विसरल्या आयचे तर वातावरण पळयत दोनूय सीट मगो जिखता हे सगळ्या जनतेक खबर आहा गोंयच्या दोनूय सीट मगो बहुमतान जिखता हे सगळ्यांक खबर आसा आनी मगोचे 5 आमदार जावन मगो स्ट्रॉंग जाता सरकाराक